सनबर्न आणि नव्या वर्षाच्या बोवान ऑलिव्हरीडले कासवांनी मोर्चे दर्यादेगेर आतामेरेन 290 तांतयां घाल्यात। 27 डिसेंबराक ह्या कासवांनी मोर्चे दर्यादेगेर 98 तांतयां घाल्ली। उपरांत 2 जानेराक एका कासवान 101 जाल्यार दुसऱ्या कासवान 91 तांतयां घाली। कासवाच्या तांतयांक 24 वरां सुरक्षा आसा। नमस्कार, आज आम्ही तेमवाडा मुर्जी दर्यादेगेर आसात आणि फाटल्या 27 डिसेंबराक हांगासर एक सागरी कासवान 98 तांतयां घातलेली आणि नव्या वर्सान 2 तारखेक हांगासर 2 सागरी कासवान एका सागरी कासवान 101 तांतयां तर दुसऱ्या सागरी कासवान 91 तांतयां घातलेली आसा आणि ही 193 तांतयां वन्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी हांगासर सुरक्षित दवरलेली आसा। ही मोहीम यशस्वी करपाक ज्या नजरेन वन्य विभागाचे कर्मचारी कार्यरत आसात तेच भशेन ह्या वाठारांत जे टुरिजमाशी निगडीत व्यावसायिक आसात, नागरीक आसात, पर्यावरण प्रेमी आसात, तांचोय सिंहाचो वांटो आसा। ही मोहीम यशस्वीपणान राबोवपा खातीर टुरिजम हो व्यवसायही महत्वाचो आसा। सरकारान हाचेर जे संवेदनशील किनारो म्हणून जाहीर केला ताची अंमलबजावणी जायना आणि ती जावची, पूण ह्या व्यावसायिकांकय ताचो धोको येवपाक जायना। त्या नजरेन सरकारान एखादो सुवर्ण मध्य साधून ही मोहीम यशस्वी करत असताना पर्यटन व्यवसायही विस्तारित जातलो आणि तातूंतल्यान हजारो बेरोजगार युवकांक रोजगाराचे संधी उपलब्ध जाता। ते संधी ह्याही मुखार तयार जावचे अशी या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।